कर्नाटका मादाळी चेकनाक्यार कर्नाटकाक सोरो घेवन वचपी गाडी धरली। 72,000चो सोरो गेटीर जप्त केला। आयतारा राती कडेन सुमार 1.5 वरांचेर ही कारवाय जाली। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। गोंयांतल्यान बेकायदेशीर सोरो कर्नाटकांत वचपाच्यो घटना सातत्यान चालूच आसा आनी काल कर्नाटक एक्सायज डिपार्टमेंटान एक हो ट्रक जो आसा जवळ जवळ 72,000चो सोरो कर्नाटकांत घेवन वयता आसतना तांच्यांनी धरलो। सोऱ्याची किंमत आनी त्याच बरोबर ट्रकाची किंमत मेळून तांच्यांनी सुमार 25 लाख अशें हाची व्हॅल्युएशन आमकां सांगिल्लें आसा। हो जो ट्रक जो गोंयांतल्यान कर्नाटकांत सोरो घेवन वयतालो त्या ट्रकाच्या ड्रायव्हराच्या फाटल्यान हो सोरो लिपून दवरिल्लो आनी विशेष गजाल म्हळ्यार अशी की हो जो सोरो आशिल्लो त्या ट्रकात सोरो आसा अशें म्हणून तो ट्रक चलोवपी ड्रायव्हर आसा ताका सुद्दां खबर नाशिल्ली। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।